ओके, थँक यू. हरे कृष्णा, दंडवाद, प्रणाम सगळ्यांके. आज हंग मेळ्ळेले सगळ्या बंधू बांधवांगे सगळ्यांगे नಮಗೆ नमस्कार. आजचे सेशन आरंभता सांगितलं ऑलरेडी. एक स्मॉल प्रिन्सेस आपासून असले स्टोरी इथं शुरू करचे मुर्थमा मिगेल गुरुवार सगळं नमस्कार सांगता. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिति नामिने नमाचार्य पादाय नित्य कृपप्रदायिने गौरगत धामदाय नगर ग्राम तारणे नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्म मोहग्रहीतांगं मामुद्धर भवानवात्. श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदितोऽयं सर्वथा सफलस्त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशवा. श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतं शृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम सन्तोषकारणम्. श्लोकार्धं श्लोकवादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठते शृणुयाद्यस्तु गोसहस्रफलं लभेत्. ममो सर्वेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परं शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीतै च सुव्रता. वस्त्रालङ्करणै पुष्पै धूपदीपोपहारकै वही कृतो ह्ययं तैश्च सस्त्रिया सत्पतिर्यथा. कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे वृजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रतासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरय. आजचे सेशन सुरू करूया. आजचे सेशन सांगूचे मुर्तम आजचे सेशन तू आम्ही सांगवत आहे ध्रुवा स्टोरी. ध्रुवा स्टोरी मस्त जाणा कळत असताने आजी सण डिटेल जाणू आमका ध्रुव चरित्र ताचे पासून आमका ध्रुव महाराजा पासून आमका डिटेल जाणू चोव्या. म्हाका जमचुतले हांव ट्राय करता. म्हाका हे सांगला म्हणट व्हड सेशन ध्रुवा स्टोरी म्हणून सांगितलं मस्त सर. आमका कशी की शॉर्ट कोर्स सांगू जाताल्यार 40-45 मिनिट्स बी ते आमका फिनिश करता. आमका जमचे म्हणट कंप्लीट करता. एस्पेशली येची स्टोरी म्हणून सांगल्यार तातूंतल्यान आमकां इतके शिकू नाजाल्यार आमकां इतकी बॅक टू होम मेळटा म्हणून सांगल्यार कशी की आमी फॉरगिव करयात. कशी फॉरगिव करता मागीर आमी उतुल डिटर्मिंड जावंका मागीर कशी सक्सेसफुल जावंका मागीर कशी आमकां सत्संग गुरु सत्संग कशी करयात मागीर आमकां कशी एक तुकून तें व्हड म्हणून सांगुयात ग्रेट वैष्णवास नाजाल्यार व्हड व्हड अंतू डिवोटीस लागीं तुकून आमकां कशी बेनिडिक्शन्स मेळटाय हें सगळं ते एक ध्रुवा स्टोरीज तुकून आमकां मना करूं जातालें.
तशी आमकां आयचे स्टोरीज आरंभुया. हांगा एकडे हें सांगिल्लें म्हणटा ब्रह्माला पूत चेडूं जावन आसलेलें स्वयंभू म्हणू आनीक शतरूप. मागीर तांकां 5 चेडूं जालीं, 3 चेडलियो आनीक 2 चेले चेडूं. उतानपाद आनीक प्रियव्रत. तुलो मलगोड प्रियव्रत, दुसरो उतानपाद. प्रियव्रताक ताका राज्यभार काडूक कसले ताल्पर्य नाशिल्लें, तवळी उत्तानपादान ते हे काडूक इति म्हळ्यार तांगेले राज्य ते राय जावन तोची आयलोलो. ताका 2 जाण बायलो, सुनीती आनीक सुरुची. मलगड बायल सुनीती, दुसर बायल सुरुची. तांकां एक सुनीतीक ध्रुवा म्हूण सांगून चेल्लो, सुरुचीक उत्तमा म्हूण सांगून चेल्लो. तवळी हांगा उत्तमा तागेले बापसूले तागेला आनु तागेला आनु अजेरी सिंहासनार बेसलोलो राया कोठारांतू. तवळी उत्तमा चोवणू तागे बापसू ಒಂಟಿಂದು ಮೊಗಾನ್ ಬೇಸಲ್ಲ तें दिकून आसिल्लो खेळूं बेसलोलो ध्रुव. तो ताकाय 5 वर्ष सावन चल्लो. तो धांवन येयलो निका बापाले ಒಂಟಿ तू ताकाय बेसू का म्हूण सांगून आयलो, धांवन येयलो. इति जाता तें दिक्कता सुरुची. सुरुची जा चंद जा ब्युटिफुल राणी. तिका ती सಣ್ಣ हें सांगिल्लें म्हणटा एनविएस ना जाल्यार सಣ್ಣ इति म्हूण सांगत कुसगाय म्हूण सांगुया, नाजाल्यार प्राऊड अहंगार आसिल्लो. इति म्हळ्यार ती चा रिच चा ब्युटिफुल सगळें जावन आसता देखून. सुनीती सांगिल्लें म्हणटाची शी इज अ डिवोटी. सुनीती सॉफ्ट हंबल अँड डिवोटी. आनीक ती हें सांगिल्लें म्हणटा एका तिका तुगलें हाय फाय हें लायफ ना. ती एका मेड सर्वंट म्हणटाची. ओके. तावळ ते एक थंगाची एक हें तें डिस्क्रिमिनेशन आसा तागे बामणाक हेका उत्तानपादाक. उत्तानपादाक केदनाय हें सांगिल्लें म्हणटा सुरुची लगेची ओड प्रीती. तांणी हें सांगिल्लें म्हणटा सुरुचीनी ती केलें, हे चेडा तूं रायाल पूत आसतलो. रायाल पूत जाल्यार तुका ताजेर बेसू आसलेलें हें ना. तें सांगत तुका तें लक्क ना, तूं ताजेर बेसूपणा. तुका अधिकार ना ताजेरी. इतु म्हळ्यार तूं मिगे पोटांनी जाल्लोलो. मिगे पोटान जाल्लो जाल्यार मात्र ताजेर बेसल्यार पुरो. तूं रायाल पूत आसतलो, तूं मिगे पोटान येवका. तूं हें सोडू मिगे पोटान दुसरे जन्म घेतल्यार तुका ताजेरी येनू बेसूया. तशी सांगता सुरुची. साने चेडूं ते ध्रुव म्हळ्यार साने चेडूं. ताके उत्तर मात्र ते हरद्यां तू खंयचिल्या म्हणटा पेस्का ती काण खंयचिल्या म्हणटा दिसता सान चेड्डाक तो व्हडलो आशेन नाजाल्यार तागेले अन्नाला ಒಂಟಿ बेसू काई म्हूण धांवन येयलो म्हळ्यार ती अशी सांगता. तो इति करता, तो धांवन वता तागेला मालगी. रोण 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 प्रोफ्युजली रडता आनीक सांगता म्हाका अशी जाल्लें. तळी सुनीतीक हें सांगिल्लें म्हणटा अशी अर्दें फुटता तिगेले बांबूण रायुत म्हूण सांगिल्यार तिका तें अधिकार ना. ती सांगता इति करूं जाता न्हय, आय एम हेल्पलेस, म्हाका कांय करूं जमना. तुवें ये अम्मान सुरुची अम्मान सांगिल्लें म्हणटची तूं आयक. तूं विष्णू वचून पांय पडका. आनीक हें सांगिल्लें म्हणटा तिणें सांगिल्लें ओड हें न्हय,
देवाक पांय पणजे तरी तू मिगे पोटायेन जन्म घेऊ का म्हणतो सुरुचीन सांगीन या ताळी तुका देवा लगीच तीन सांगिन बल्लाव काय नाही बिकॉज आय एम हेल्पलेस म्हाका कांय करू जायना ताळी तुका साक्षाल कृष्ण नाल्यार विष्णूच तो तुका हेल्प कोरका ताळी ती सांगतली तुका कसन तू थांगा एक काय सांगत इत म्हळ्यार सुनीती एक रियल मदर नाजाल्यार ती एक डिवोटी देखून त्याच्यार डाक चांग हे सांगत कसन म्हण सांगिल्यार तुवें वेगळा पासून बल्लाव कांय लेखूपणा आम्मानशी सांगील जाल्यार ते आम्मा पासून त्याच्यार कसन बल्लाव दिसूपणा वाट एवर सुरुची हॅज सेड इज ट्रू ते सांगिल्लें ट्रूथ बिकॉज तुगेल्या बापाक नाजाल्यार तुगे बापसूक शेम दिसता म्हाका एक्सेप्ट करूक तुगेले बापा शेम दिसता ते देखून तू ते कांय विचार काणका तुगेल्या आम्मान सांगिल्लें शेरीत तू हे सांगलें म्हणटा तू कोणा पासून बल्लाव कांय लेखूपणा कितें म्हळ्यार आमी बल्लाव लेखिल्यार ते आमकांच कर्म फल जावन कांच येतेन ते देखून आमी बल्लाव कांय लेखूपणा वेगळा पासून ते देखून तू हे सांगलें म्हणटा देवाकच हे करी प्रार्थना करी ते देवाल पांयांकडे पांय पड आनीक तीन सांगिल्लें म्हणटच करी तू विष्णू प्रीती कोरका विष्णू प्रीती एटो टफ जावन विष्णूक प्रीती करचें ते विष्णू प्रीती कोर न्हू तू वापस येयो म्हळ्यार इनडायरेक्टली वॉट सुरुची इज टेलिंग you have to leave this life and take another birth in my womb त्यांचा ताजेवर तू येता तळी तू ते सान बालकाक उतून म्हण प्रार्थना करू जाताने तळी आमी एकल्याक अंडर एस्टिमेट करू पण म्हणून सांगत आहे त्यांच्यावर डुंकरता की ना म्हणून सुरुची कळला सुनीतीने एडवाइस देऊन तशीच हे सांगला म्हणटाची सट्टांगे तुगेले ग्रेट ग्रँडफादर कोण ब्रह्माकय तोच विष्णू ताणाची ताका सगळं नॉलेज दिलें आनी सगळं हे वर्ल्ड सगळेच नाजाल्यार ह्यो लोक सगळो क्रिएट करू आशिल्ले बुद्धी ताका ब्रह्माक दिलें तशीच तुगेले आबोक आबो म्हळ्यार अज्जो तो कोण स्वयंभवन ताकाय तशीच हे लोक सगळोच भार हे करू आसले अधिकार नाजाल्यार सगळं ताजें फॉर्च्यून नाजाल्यार सगळं ताजें ओपुलन्स सगळं दिलें आसा हे सगळं देव प्रिती नाजाल्यार विष्णू प्रितीनच मेळ्ळें ताका तशीच तुका जाल्यार तशी तर मेळटा न्ही ते देखून तू देवा प्रीती कोरका देवा प्रीती कोर न्हू भक्ती योगार तू मन्न दवर न्हू तू हे कोरका कसलेय तांतू तुकून मन्न डिविएट करूपणा मन्न तांतू तुकून धूर ओर तिने देवा पांयांकडे पांय पड आनीक तळी यो निमगीता म्हाका देव खते मेळटलो सांज चर्डून देव म्हाका खते मेळटलो म्हण निमगीता तळी सुनीती सांगता सट्टांकय मेळटा व्हडली मुनी ऋषी वर्य सगळं वताय रान्ना वचून तांणी तपस करताय तपस कोर न्हू तांकां देवा मेळटा म्हण सुनीती घरकडे बेसूची आळीन वता तिने तशी सांगिली तुवें इशी रान्ना वचूका रान्ना वचून प्रार्थना करी तपस करी म्हूण सांगता तवळी हे सांगिला म्हणटा तो देवाल पासून आमी केदनाय भक्त वलसलो नाजाल्यार डिवोटीचे तू सांगताय अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विजा अंबरीश महाराजा स्टोरी तू आमची भक्तालो अडिम जावन तशीच
भक्ताक हेल्प करूक जावनाशिल्लो देव. तावळी उतुलकी आम्ही कशी की भक्ती दाखयताय तशीच देव आमचेरी रेसिप्रोकेट करता. तावळी ही सांगता तू तशीच देवाक मन्न खंय दूर ओरनतिलें देवा पांयाकडे तू हें करी पांय पड तुका विष्णू मेळटलो नाल्यार देव मेळटलो म्हूण सांगता. तशी तागेले हें सांगिला म्हणट ऐकून ध्रुव कोणाले उलोवन तिने हें सगळं मनाक कोर न्हू ध्रुवा घरांतून वता. घरांतून वचना फुडे हांगा तो हें सांगिला म्हणट रन्ना कडे रन्ना वचे दिशेरी तो वता. तावळी थांग पमता नारद. नारद म्हूण सांगिला री हांव हाचे फुडें सांगिल्लें हेका पॉवर ऑफ असोसिएशन म्हूण सांगून हेका हें कळ्ळें ना तू हे नारदा स्टोरी मस्त जाणाक नारद खतखतेय नारदा मेळता जाल्यार तांणी सगळं तांकां देवा कडेन पामता. ते डिवोटीज ऑटोमॅटिकली दे रीचस टू लॉर्ड विष्णू. ताळी हंगाय नारद पमता तांगाय हांव सांगिल्लें ना ध्रुवा स्टोरी. ध्रुव सानू 5 वर्षा चेडू ताका नारद मेळटा. नारदागे सगळं त्रिकाल ज्ञानीत नारद. ताळ ता कोणाल म्हणना खतय इत्ती करताय खंयच्या दिशेर ते सगळं नारदा मनान जातन. एस्पेशली हें सांगिल्लें म्हणटा उतलें सान चेडू ताका तवे देवूच तांतू सुपर सोल जाणू देवू आसा. नारद जाल्यार देवालो अवतार. नारदाक कळटा हें कोण वता खंय वता म्हूण. तावळी यो सांगता तूं तुलो सांग चेडू तू त्या उतलेंची आम्मान आवसून अशी कोपिले म्हूण सांगून तू त्या उतलेंची विचार करता. तू सान बालक तू खेळ भोमचे टायम तू सान चेडा तुगे म्हणना तू हें तिथं सुख दुःख ना जाल्यार द्वंद्व हें ड्युअलिटीज म्हळ्यार कांय एमका नाका. तू सान चेडू तू खेळ भोमचे टायम तू त्यात हे बगे आयला म्हूण सांगता. मागीर तुगेला मानशी तापस करूक नाजाल्यार देवाक पावोवंक देवाक तू प्राप्त कोरका म्हूण सांगला. तें सगळं व्हडले कश्ट. योगी सरी मेळना योगी योगिनाम अपी हें सांगिल्लें म्हणटा तुर्कीची योगीक मेळना तिने का चान्स योगी मेळचे काय न्ही तें. तू सान चेडू देवाक मेळका म्हळ्यार व्हड टफ म्हूण सांगता. तावळी तू उतले सान प्रायरीच तुका तें हेका इति म्हूण इन्सल्ट म्हूण कांय लेखूपणा तुवें तू सान तुका आनी केळी हें जेमच्या आसा टायम आसा मॅच्युअर जावच्या टायम आसा देखून तू वच वापस वच म्हूण सांगता. हें सगळं सांगून इथे सांगता ध्रुवा तांतू हें सांग भागवता सांगता इति म्हळ्यार एका गुरूक प्रीती एक गुरूक प्रीती जावनू नाजाल्यार गुरु संतोष पावना फुडे ताका देवाले पावयता तो. तशी देवाक संतोष मेळना फुडे डिवोटीस भक्ताचेरी देवाक संतोष पावना फुडे आमकां एक गुरू खंय दिता खंय. कळ्ळी अंगाय तशीच देवाक कळटा सुपर सोल जावन हरदास देव तावळ ते देवाले चर्डाले प्रीती नाजाल्यार ते चर्डाले ते डिटर्मिनेशन घर सोडून गेल्लो ताका विष्णूक मेळ का म्हणलें डिटर्मिनेशन. ते डिटर्मिनेशनारी देव ताका नारदा अप्रोच करयता. तशीच नारदा मेळ्ळो आनी नारद इति करता वापस देवा पावोवच्याक नाजाल्यार कृष्णा पावोवच्याक हांगा भागवंता पावोवच्याक देव ताका यो नारद ताका डायरेक्ट करता. तशीच आमी एका नॉलेज आशिल्लेले आळाक दिकना पडे ती कोरका आमकां संतोष पावोवंक न्हय एक
आमगेल्या पशी चड नॉलेज नाजाल्यार ज्ञान आमगेल्या पशी चड ज्ञान आसलेल्या आळां दिकना फुडें आमकां संतोष पावमका तशीच उण ज्ञान आसलेल्या आळांक दिकना फुडें तांचेर आमकां प्रीती नाजाल्यार प्यार नाजाल्यार कंपॅशनेट जावंक आमी तशीच आमगे इक्वली जावन आसलेले ज्ञान आमगेले कुटांत नाजाल्यार इक्वली जावन आसलेल्या आळांक आमकां फ्रेंड्स फ्रेंड्स कोरयात म्हूण सांगताय भागवतांतू सांगताय तशी हांगा ताका संतोष मेळका आसलेले तागेल्या पयशी तुळकी ओढ न्हय नारद ते हांगा सांगताय तशी हेका तळयो सांगता ध्रुवा सांगता नारदा लेगी हे प्रभो तुम्ही सांगूचे सगळं हांव आयकता पशे मिगेले ब्लड म्हळ्यार मिगेले रगत म्हणून सांगिल्यार क्षत्रिय रड क्षत्रिय ब्लड हांव क्षत्रियत मिगेल बापा रायू क्षत्रियत हांव म्हाका मेळ्ळेले हार्श वर्ड्स मिगेले अम्माले स्टेप मदर दुसरे अम्माले धाकटी अम्माले हार्श वर्ड्स जावं म्हाका ते एक्सेप्ट करूं जमना तुमगेल फिलॉसॉफी काय मिगेल हर्द्या लागून ना हांव इतकी डिटर्मिंड नाजाल्यार हांव इतकी दृढ निश्चयान मुखार वता हांव तें करतलो हांव तातूंत न्हू धू सोरना म्हूण सांगता तुमकां म्हाका हॉनस्टली म्हाका खंयची पात म्हाका देवाले मुखार देवाले की पामचें वाट म्हाका दाखोवन दी बाकी सगळं आय एक्सेप्ट यू हे नारद तुका तुगेल तें वीणा तुगेल वीणा घेवन तूं सगळं टाके पंपतलो सगळ्याके तूं भोंवतलो പക്ഷെ म्हाका फिलॉसॉफिकायन ते म्हाका मिगेन माइंड इग्नोरंट नाजाल्यार मिगेन मन तुतलें ज्ञान काय म्हाका मेळ्ळें ना म्हाका आगे मेळका तर म्हाका मिगे बाप्पा पशी मिगे आजो पशी नाजाल्यार मिगेल ग्रेट ग्रेट मिगे पंजाबो पशी म्हाका व्हड एका राज्य मेळका ते सान न्हय जाल्यार न्हय ताका तें सुरुची कुटांतू नाजाल्यार सुरुची येवपम नाजाल्यार तागेले बाप्पा कुटांतू बेसुयात तो सांगता म्हाका तर मिगे बाप्पा पशी नाजाल्यार मिगेले पंजाबो आजो स्वयंभू म्हणू ताजे ग्रेट ग्रँडफादर ब्रह्मा ताज्या पशी व्हड म्हाका वर्ल्ड मेळका ताज्या व्हडले राज्य जावंका म्हाका ते दुगून म्हाका मिगेला मानसांगीने विष्णू प्रीती केल्या पुरो नाल्यार कृष्णा प्रीती कोरका ते मात्र म्हाका सांगून दी म्हूण सांगता तें दिकूनिक नारदाक ओड संतोष इतले म्हळ्यार सान चर्दालें डिटर्मिनेशन स्ट्रॉंग डिटर्मिनेशन ते स्ट्रॉंग डिटर्मिनेशन सांगता तशें जाल्यार हांव तुका सांगून दिता कशी कशी कोरका म्हूण सांगून दिता द ओनली वे तुका हें सगळं धर्म अर्थ काम मोक्ष मेळका जाल्यार विष्णू प्रीती कोरका तें कोरका तेंच्या न्हू तुमकां तें तुका മധുവൻ മൺസുങ്ങിലവരെ യമുനാ തീരാരി ഏറ്റവും സേഫ് ജാനുയി സെക്യൂർഡ് ജാനുയി അസിനെ ರಾನತ ಮಧುವನ್ ಬೃಂದಾವನ ಗೆಲಾರಿ ಹಂಗ ಬಾರ ವನ ಸಹಿತ ಅಂತುಲೇಕತ ಮಧುವನ್ ಥಂಗ ಪಕ್ಷಿ ವೃಕ್ಷಾದಿ different fruits different varieties of fruits different varieties of flowers different कसले ताका 5 वर्षां कसले चर्डाक रान्ना तू कसले एक ताका दुःख येवनातिले म्हणटची नारदान सांगिने तू मधुवन वच हांगा यमुना रिवर लगी तर हें मधुवन आनीक हांगा अष्टांग योग ताका सांगून दिता तू कशी प्राणायाम कोरका आसना कशी तुका अष्टांग योग सगळे सांगून दिता आसना प्राणायामम मागीर ब्रीथिंग एक्सरसाइज रिचका पूरका
कुंभगा हे सगळं ते एक्सरसाइज मेथड्स ते सगळं सांगून दिता. आणि कशी तू माइंड कंट्रोल करका, प्रत्याहार कशी फूड कंट्रोल करका ते सगळं सांगून दिता. तुगे माइंड कशी तांतू तुका न्हू चेंज हाण तिने तू कशी माइंड करका म्हण सांगता. तावळथ देवाक मेडिटेशनाक सांगता, मेडिटेशनाचे रूप वर्णन करता नारदू चांग ब्यूटिफुल श्लोक आसा. हांव तातू उणे सांगता. प्रसादाभिमुखं शाश्वत प्रसन्न वदने क्षणं सुनासं सुभ्रुवं चारुकपोलं सुरसुन्दरं तरुणं रमणीयाङ्गम् अरुणोष्णेष्णाधरं प्रणताश्रयणं रम्णं शरण्यं करुणानवं श्रीवत्साङ्गं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शङ्खचक्रगदा पद्मैरभिव्यक्त चतुर्भुजं किरीटिनं कुण्डलीनं केयूरवलयान्वितं कौस्तुभाभरणं ग्रीवं पीतकौसेयवाससं काञ्चीकलापपर्यास्तं लसत्काञ्चननूपुरं दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयवर्धनम् पद्भ्यां नखमणिश्रेण्या विलसद्भ्यां समर्चतां हृत्पद्मकर्णिकाधिष्ण्याम् आक्रम्याम् आत्मावस्थितां स्मयमानमविध्येयात् सानुरागावलोकनम् नियतेनैकभूतेन मनसा वरदर्शभं यं कृष्णाने महाविष्णूने वर्णन मग चरडा कळला विष्णू कशी असं म्हणून चरडा कळला. तर ते चरडाक सांगून दिता ये कशी ऑलवेज ब्युटिफुल जॉयफुल फेस अँड ग्लॅन्स, ब्युटिफुल नोज अँड आयब्रोज, ब्युटिफुल फोरहेड, ब्युटिफुल देन ऑल द देवतास, यूथफुल नहीं मैं कृष्णा रूप चेक्यतना यूथ एक मटस youthful and has attractive limbs. Tribhanga Venum Kananda Aravinda Dalaya Daksham Antu Asitambu Sundarangam Kandarpa Kodi Kamaniya Vishesha Sopa Govindamadi Purusham Tamaham Bajami Brahma Samhitantu Thali te ega रूप देवाले रूप सांगून दिता. His lips and eyes like rising sun, shelter of surrendered, transcendently pleasing in all respects, worthy of surrender and an ocean of mercy. करुणामय जानस कृष्णा म्हणून सांगितलं रे करुणामय जानसिलो. श्रीवत्सांगम घनश्यामम बेय श्रीवत्सा mark on the chest aladikkilanman anjam kanu cherdaka talte sangata blue in complexion a person wears a flower garland vanamala garlands with the conch disc club lotus chari hattandu chari kuta dharlands chari hata seitaka magiri wears jewel crown chang जेम्स नाजल्या छान वज्र सगळं केतून असलेले किरीट दवरलाय नस मागीर ताजे नेकलेस छान नेकलेस आस मागीर कौस्तुभा ज्वेल आस अराउंड द नेक मागीर येल्लो कांची इथे पीता कौसेय वाससम म्हळ्यार अंगालें येल्लो silk cloth घाल्यांस मागीर waist is surrounded by girdle of small bells जिल 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 जान आशिल्ले bells wears shining golden anklets पायाकडे anklets most charming to look at and peaceful हसून आसतलो चमच्याक म्हण सांग चंद दिसता. प्लीज आईस लोटस पेटल्स आमट आशिल्ले आईस म्हूण सांगता. मागीर मकर कुंडल घालेन कन्नाक
हे सगळं सांगत आहे म्हळ्यार ते जीवाक ते सान चर्दाक हे दिक्किल्यारी मनांक कोरका हे चर्दानी तिगेने ये सीच रूप मनां धरले हे प्रसादाभिमुखम शाश्वत प्रसन्न वदने क्षणम समून तेंची रूप तागेले हृदयां दवरलें ताळी तें सांगता मेडिटेट करना बडे तू सगळं तुगेल्यान तू भौतिक लोकांत तुकून नाजाल्यार भौतिक अंतु आमगेले कल्मशांतकून सगळं फ्री जातलो एनरिच विथ हायस्ट ब्लिस तुका हाय जावन असलो आनंद मेळटलो तुका मागीर ते दुखून तू अंतू तुकून दिवेक जमच्या पडना असं म्हूण सांगता आणि किती सांगता ओम नमो भगवते वासुदेवाय ते एक 12 अक्षराचे योवे मंत्र दिता ताका ते आमकां मस्त मंत्र अशी म्हण आयकताय न्हय बट आमी एका यथार्थ जावनू रियल जावन आमी एक परंपरेर तुकून आशिल्लेले एक गुरु हातान तुकून मेळ्ळ्यार ते मंत्राक अर्थ आसा कोणेय सगळं सांगितलं आता गायत्री आम्ही रेकॉर्ड सगळं उतरकी टाईप रेकॉर्डर ऐकू येता गायत्री मंत्र हय गायत्री मंत्र एक बापसून सांगून दिवं का मुंजी वळेर उपनयना वळे ब्रह्मोपदेशाक ना जाल्यार आमगेल गुरून सांगून दिवं का त्यानंतर आम्ही गायत्री मंत्र बायलां जावो तशी म्हणूपणा म्हणून सांगत आहे म्हाका ताजे सत्यावस्था कांय कळना जस्ट म्हाका मी गेले हे सिनियर डिवोटीसांचं सांगितलं तितून सांगता त्या गायत्री मंत्र जाल्यार कसलो मंत्र आम्ही जप करता जाल्यार आमकां एक परंपरेर तुकून आशिल्ले गुरु तुकून आमकां मेळ्ळे जाल्यार ताका चड अर्थ आसा नाजाल्यार ताका चड पावर आसा तशी सांगताय तागेल्या उज्जकांना तू मंत्र सांगून दिता आणि सांगता तू हांगा मेळचें उद्दाक पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तुम्ही तें जाल्यार हांगा मेळचें फूल ഏറ്റവും बेस्ट फ्लावर्स ഏറ്റവും बेस्ट फ्रुट्स हे सगळं देवा ऑफर करी तुका देवा ऑफर करू रूप मेळना जाल्यार हांगा रेम आसा रेम उद्दा आसा आनीक यमुनेंतलो उद्दा काडिनीक एका बावले सरी करी देवान रूप करी आम्ही देश काल परिस्थिती चोवन आम्ही ऑफर कोरका आमकां हांगा सांगिल्लें म्हणटची हांगा रान्ना तू ताका हे 5 वर्षाचर डाग इत्ती मेळू का ताळी नारदानी सांगिलें तू हांगाची रेम काडी आनी हांगा तुम्ही उद्दा काडी न्ही का एका देवान रूप कर न्ही का ताका पूजी ताका फूल माळ घाल नाजाल्यार ताका फूल दी ताका हे फळ दी हे सगळं दी ते आमकां सांगत आयत म्हळ्यार आतां अमेरिकेन सगळं आमगेले प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद रोचानीक पहले थांगा मेळूक मस्त कष्ट आशिल्लेले थांगा काय आमकां हे सांगलें म्हणटाची हांगा मेळचे म्हणटा सात्विक जावं नाजाल्यार फ्रुट्स सगळे फ्लावर्स सगळं मेळटा आसतना तशें ते खालात तळी सांगात ती म्हळ्यार आमगेले टाइम चोवन आमगेले काल चोवन नाजाल्यार आमगे परिस्थिती चोवन पक्षे मन्ना तू आमगे मन्ना तू केदनाय आय ऑफर दिस फॉर प्लीजिंग लॉर्ड तें सांगत पत्रं पुष्पं मन्ना दवरून प्रार्थना करून आम्ही दिता जाल्यार देव एक्सेप्ट करता आमगे भाव चयतले नंतर तुका उतले रुपयाचे फूल आसा नाजाल्यार उतले रुपयाचे फळ आसा तुगेन मन्ना तू देवाक प्रिती नातिल्लें आसा नाजाल्यार तुका ऑफर करू मन ना जाल्यार देवान तें कांय एक्सेप्ट करना तुका उणेत जाल्यार तुका देवाक हें सांगिल्लें म्हणटा यत् करोषि यतस्नासि यज्जोषि तदासि इतली करता जाल्यार आमी देवा लेकून नाल्यार देवा हें करून आमी ऑफर करता जाल्यार देव तें एक्सेप्ट करता तावळ्यांक काय तो सांगता तुका इतें जाल्यार तुळसी लिव्स गार्लंड्स नाल्यार प्युअर वॉटर इतें जाल्यार तुका जमचे म्हणटाची तू ऑफर करी म्हूण सांगता मागीर बी ऑलवेज पीसफुल शांत जावन दवरका मन आनीक तुगे मन
उत्तर सगळं शांत जावन दवर का केदनाई मागिरी तुका मेळचे ती म्हण चोवनू तेंका आमकां आनीक देवालय पय्यांकडे आनीक देवालय लीला देवान कोरची लीला इत्तेद कुडमुंचो न्हू तेमन नाव दवरका आनीक प्रार्थना कोरका तूं मेडिटेट कोर ध्यान कोरका देवाचेरी तुका चांट मूल मंत्र केन्नाय दिल्लेले मूल मंत्र केन्नाय हांव दिल्लेले मंत्रू ते मुर्तीक प्रार्थना करी म्हूण सांगता तशें करना पडे तुका तूं देवाल सर्विसां येतलो अजे तागेल गुरुले उपदेशताय देवाल सर्विसां तूं येतलो सिरियसली तुगेन माइंडा तू केदनाय तुका संतोष पडटलो तुगेल बॉडी तू संतोषान तुगे एक्स्टसी म्हूण सांगताय तशी देवा ते भाव तुगे तुका येता न्ही सग म्हूण सांगता ताळी तुका लिबरेशन मेळका नाजाल्यार तुका रियल हें मेळका जाल्यार तूं आनी तूं सगळें तुकून तुगेले सेन्स एन्जॉयमेंट नाजाल्यार तुगेले लौकिक विशयां तुकून सगळं दूर मन्न दवरका आनीक देवाल पांयांकडे मात्र भक्ती चोवनू तूं मुखार वचूका म्हूण सांगून नार ताका उपदेश दिता आनीक ध्रुवा मधुवना चमकता तू वता आनी तूं नारू दुती करता हें सगळं नारदाक ध्रुवा म्हणल्यार म्हणटची तागेल आणू उतान पाद इति करता म्हणून लगेन नारदाक कळटा तो अंतू चमकीला मधुवना चमकीला ध्रुव आनीक उतान याक यो उतान पादा चमचा गेला उतान पादा आनीक तांगा आगे तो डस्परेट उतान पाद हें जावनू डस्परेट जावन रबिला इतु म्हळ्यार तेचर डाक ताका हेल्प करूं ना तळी नारो थांगा निमगिता इत्ती जाल्यार या तूं इत्ती आतां उतलेची उतले सोरो नाजाल्यार तूं उतलेची दुःख तुका दुःख जावन तूं बेसल इत्याक म्हूण निमगिता तावळतो सांगता हांव उतलेची मिगे बायले मागल्यान जालो हांव काय हॅन्ड पॅक्ड जाल्लो ओके हांव बायलेन सांगूचे आयकून मिगे जीवन मुखार गेलें हांव मिगेल चेरडाक संतोष दिल्लो ना नाजाल्यार हांव चेरडा लेगी दय दाखयलें ना हांव ताका प्रोटेक्ट केलें ना ताका हांव रान हांव सांगून बळयलो हांव उत्तुल क्रूवल हांव उत्तुल दुश्ट म्हूण सांगता आमी हे लायफांत आमी तशी चोवमका 5 वर्ष चेरडा लेगी हार्श वर्ड्स आमी हांव सुबाब सुद्दां आमी एक चांग बल्लाव करच्याक आमी एक कंट्रोल आसा तूं हें करचें बल्लावत तूं हें करचें चांग न्हय तें आमी सांगून दिवची रीती आसा तेंचेर घर सोडून वचचें म्हट आमी तशी आमी चेरडाक द्रोह दिवचे पण हॅरास करूं तेंचेर घर सोडून गेलें तिकडे तशी आमी सगळा हांव सुबसून हें मनाक कोरका जाल्यार आमी कशी चेरडा लेगी बिहेव कोरका आमी एका थोडले थापट दिताय न्हय नाजाल्यार एका कुटू धरताय नाजाल्यार तेश करताय ते आमी ते चेरडाक मिनिमम सनच तुगे एक सन पनिशमेंट सगळं चेरडूय जाल्यार पनिशमेंट दिवप പക്ഷേ सांगताय तुम्हाला 7 वर्ष भितर चेरडा पनिश करू पण तागेन मन तागेन ब्रेन सॉफ्ट ब्रेन ताका हें सांगितलं म्हणटच ताका दुःख नाजाल्यार ताका हें सांगून चांग सांगू न्हू चांग बल्लाव सगळं सांगू न्हू आमी चांगूतरान सांगू गा आमकां कळना तिल्या टायमार आमी केलें नासतलें आमी मारलो आसतलो नाजाल्यार कुटी दवरलो आसतलो बट एका चेरडान घर सोडून वचचें म्हणटची आमी करूपणा ताळी हांगा त्या चेरडान बाप्पा सांगता उत्तुल क्रूवल जाल्लो ओके थोडी नारद सांगता ओ नो डोंट वरी तूं शिकायन जालें ना तो तुगे तू वेल प्रोटेक्टेड मधुवनांत तो गेल्ला तो आतां येतलो तो सगळें जावन वापस येतलो
ताणे मोस्ट डिफिकल्ट हें जावन आशिल्लें इतमलारी एका देवा प्रीती करूं आशिल्लें वेल डिटर्मिन्ड जावन तो मुखार गेला ताका हांव हें दिल्लें आसा एडवायस कशी कोर सांगून दिल्लें आसा त्या देखून तूं ताजे पासून हें करूं नाका दुःख कांय पाव नाका ताळी उतानपादिती करता म्हळ्यार ध्रुवाक ಆಲೋಚನಾ ಕೋರ್ನು ಅಶಿ ಬೆಸಲ ತಾಂತಗೆಲ್ ರಾಜು ಬಾರ್ಸುಗ ಸೋಣು ಸಕ್ಕವಳರಿ ಧ್ರುವಾಚೆ ವಿಚಾರ ಕಾಣ್ತೋ ಬೆಸಲ ಹಂಗ ಮದುವೆನ ಅಂತೋ ಐತಿ ಕರ್ತ ಮದುವೆನ ಅಂತೋ ಚಾನಿಕ ಆಣೆ ನಾರ್ದಾನ್ ಸಂಗಿಲ ಮಟಚಿ ನಾರ್ದಾನ್ ಸಂಗಿಲ ಮಟಚಿ ಫಸ್ಟ್ 3 days ಆಕ ತಾಣೆ ಕಪಿತ್ತ ಫಲ ಫಸ್ಟ್ ಮಳರಿ 3 days once in 3 days ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಖತ್ತೋಲು ಓಕೆ once in 3 days ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಖತ್ತೋಲು मागीर once in 6 फर्स्ट मंथ ते शिकोर मागीर सेकंड मंथ जमच्यानी किती जालें सुक्यंत अण निका पाल्लो थांगा मेळचो पत्र ते once in 6 days दुसर मास जमच्यानी मागीर तिसर मास जमच्यानी किती केलें आगे उद्दा मात्र पिंचारा बिने once in 9 days 9 दीस जायना पडे तो उद्दा मात्र पितो तशी मागीर फोर्थ मंथ जमच्यानी किती केलें ओनली इनहेलिंग ब्रीथ हें 12 दीस once in 12 days only breathing fifth day जमच्यानी किती केलें ताणे सॉरी 5th मंथ जमच्यानी किती केलें तेवे सोणू तो कंप्लीट तगेल यूनिवर्स भार कंप्लीट हें जावनु तो तगे हृदयान दवरनु तो एक पायर बुनु ध्यान करू ರಂಬಿ तशी ध्यान कोरनु एक पायर बुनिक 5th मंथ आरी तिन्नी लोगु कडकडेलो ट्रेंबल्ड मागीर तगेले एक पायर बुनिक तगेले उंगटान भूमी सन्नशी पुश गेली खाला ताणे ते पुश करूनिक भूमी खाला देवी ताळी भूमी भार ते 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 ताजे बैलेंस लगेन उण जल ते भूमी केनाय ते ग्लोब आरशी एन दमतने ते लगेन खाला देवी भूमी ताळी हग्गटांकय सट्टांगे ये संगला मट श्वास रब्बता ये कंप्लीट इतमला यूनिवर्स कंप्लीट ताना कंट्रोल गेला ताका जमच्यानिक ये पक्षी शादी सगळ्यांची स्टॉप जालें सगळ्यांची देवी देवता सगळ्यांके तांकां सगळं तिन्ही लोक ताका कडकडेलो तळी देवी देवता सगळं धावन विष्णू लगी गेनी इत्ती हें जालें इत्ती खत्तें दुखून हें जाल्लें म्हणून गेल्या आमकां श्वास मेळना आमकां तिनी जाता इत्ती जाता म्हूण कळना आमकां तें हेल्प कर प्लीज प्रभो आमकां हेल्प करी म्हूण सांगता तावळी विष्णू थांगा बेसून हसून सांगता डोंट वरी हें सगळं मिगेल सनू चेडू थांगा 5 वर्षा चेडू ध्रुव सनू चेडू ते तगेले एक ಎಂತ करता तो तपस्स करता I will stop him म्हूण सांगता ताळी ध्रुवा मन्ना तू हे रूप सगळेंची आवाहीची कोरनू अशी मन्ना रब्बिंत तो हे सगळं दिकून मेडिटेट करता पेट्टन ते सडनली ते रूप गेले देवान रूप गेले हृदयांत गेले ते रूप दिकून तो अशी हें जान सडनली ताणें ओपन केलं ओपन करून ताणे मन्ना रब्बिलन ते रूप तशी भायर दिकिन्या मुखारी साक्षात चतुर्भुज विष्णू म्हळ्यार ताका सांगून दिलें प्रसादाभिमुखम शाश्वत प्रसन्न वदने क्षणम सुनासन सुभ्रुम चारु कपोल ते सगळे चिताची रूप मुखार दिकिले म्हळ्यार ताका कोळ का नवे ताळी नारदान
नारोदू एक भोगतूत देवाल भोगतूत ते भक्तान सांगितलं उत्तर ताका ध्रुवा सांगून ध्रुवा दाखोवंक नारदान खंयचे रूप की देवान रूप ध्रुवा सांगून दिलं तेच रूपान देव थंय मुखार प्रत्यक्ष जालो ताका हातपाय कडकडयला ध्रुवा हे दिक्कुनी तो अशी सांगत आहे म्हळ्यार एट्स सायन्स ऑफ एक्स्टसी म्हणून सांगत आहे देवाक दिक्कना पडे आमकां 8 टायप आमकां फील जाता आद्यम स्टंड जावन रबतनी दिक्कना पडे स्टंड जावन रबतनी मागीर हातपाय कडकडयतले मागीर दोळांत उदक येतले उमेतनी तोंडांत उत्तर भायर येमना ते रूप दिक्कना पडे आमगे रूप कंप्लीट पेल आमी कलर आमगे बॉडी कलर वता पेल जाता तळये सगळं ताका दिसता मागीर दोळांत मस्त उदक येता ते रूप दिकून का तो पांयाकडे दंडवत केन्ना ताणे दंडवत कोर न्हू तागेले तो दिक्कता तो ते रूप दिक्कना पडे तो रूप ते हे भागवता सांगत ती म्हळ्यार ते ही वॉज ड्रिंकिंग दॅट स्वरूप ही वॉज ड्रिंकिंग विथ हिज आईज ते रूप अशी आस्वाद करता नाजाल्यार ही इज टेस्टिंग दॅट भगवान्स दॅट इतले म्हूण सांगप ते दर्शन ते देवाल दर्शन ते तशीच ते देवा तो पित्ताक हे म्हूण सांगत आहे ताळी ड्रिंक हिज स्वीटनेस विथ हिज आईज दृग्भ्याम दृग्भ्याम प्रपश्यान प्रबितानिव ते श्लोकान संगीन्या आनीक तेंच्यानु चुंबनिव आश्रयेन आश्रयेन आशयेन म्हण सांगिलारी ते देवाल पायाक तो उम दिता चुंबीक करता चुंबन दिता मिरसान हातान देवा वचून पोटोवन धरला अशी हग केला एम्ब्रेस हिम विथ हिज स्मॉल हँड्स हे सगळं थळी ते ताका उल्लोवन जायना उत्तर ताका उतने की सगळं प्रार्थना कोर का म्हणस हे एक्स्टसी ताका मन नाइले लजन ताका उत्तर सगळं येना देवा हे सगळं मन कळतं ही इज फादर नो तोळ तळ तागेले शंकान शिकोर तागे मत्या शिकोवन दिल्या तळी शिकोवन दिवचे आनी का ते ताका ते शंकू म्हूण सांगिला फुल नॉलेज देवाले खंयचे पॅराफर्नलिया म्हूण सांगिला री इट्स हिज नॉलेज ते सगळं नॉलेज ही गॉट ही ते रेज्युएटेड म्हूण सांगत नाल्यार ताका ते ऊर्ज येता ते तळी ताका ते सक्ताके तेगेल जीवाकय जिब्बेकय मन्नाकय हत्ताकय पायाकय सक्ताकय तो जीव येता तस 5 मास जावन तो पाप कांय खावना तिल्ले अशी सुकून अशी एक पय्यारी उद्दा पिणू घाण खावना तिल्ले उतले जियेन जावन तावळ ते का शॉक देवा मेळ्ळे शॉक जमच्यानी का ताका फुल is enlivened with all the senses चाय एक प्रार्थना है यो अंध प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयति अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांस्त हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं हे तुम्ही सक्तानी शिकू का जाल्ले प्रार्थना आमगेले जीवाक उठ्ठा म्हूण आमी जीव जागो म्हूण सांगून एक प्रार्थना आसा न्हू तू वैष्णव सोंगा तशी एक श्लोक यो सगळी उठ्ठायना पडे आमगेले सेन्ससाक नाजाल्यार आमगेले सेन्ससाक सगळं हे मेळचे एक चांग एक श्लोक यो योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयति अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांस्त हस्त श्रवण त्वगादीन्
प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम. ते सांगत obeisances unto you. You are all powerful. Akhila Shakti Dhara. Anika, who have enlivened all my sleeping senses. Miguel Nityam Palalan. Hands, legs, ears, skin, life force. Hardantu. Sagga me and power of speech. तुम्हें मका एनर्जी दिल्ली हंग संगत आयती म्हळ्यार देवू भक्तांक तागेली इंटरनल एनर्जी भितरची एनर्जी दिता सो धामना म्हणून सांगिल्यार देवू भक्तांक तागेली इंटरनल एनर्जी दिता बट अक्का नॉन डिवोटीसांक मेटीरियल एनर्जी जावंक आतली मेटीरियल एक्टिविटीज बग्गेक मेटीरियल एनर्जी तांगेन सेन्स सगळा तांगेल सेन्स एन्जॉयमेंट बग्गेक तांकां मेटीरियल एनर्जी दिता तळी हे सगळें जावन देव आयलो आनीक देवा यो मागीर प्रार्थना करता मस्त छान प्रार्थना आसा तांतू you are the supreme one. Your energy called Maya, composed of gunas. Three gunas. Three gunas सगळ्यांचे असतात तू तशें हें कांय तुका लागना देवाक ते त्रिगुणांक कांय लागना यू क्रिएट युनिवर्स हे सगळो प्रपंच तूंच करता आनी तांतूच तूं सुपर सोल जावन वता गर्भोदकशाही विष्णू जावन तूं येता तू आगे मुखार येयला कोणा क्षीरोदकशाही विष्णू सूपर सोल जावन आमगे सगळ्यांचे हृदय आसा क्षीरोदकशाही विष्णू तोच भायर येवन ध्रुवा मुखारी गर्भोदक क्षीरोदकशाही विष्णू येवन मुखार राबता तळी तू गर्भोदकशाही विष्णू जावन सगळं युनिवर्स सगळ्यान तू ऍक्टिव्ह जाता ते सगळं एक्सप्लेन करता तळी अंत विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर सांगत आयती म्हळ्यार अंतू भगवद्गीता अंतू एक विवरण आसा चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ ताळी ज्ञानी जिज्ञासु अर्थार्थी ही ते गैंजण नाल्यारी म्हाका मिज्जलगे येताय हंगा ध्रुव आयत शीत ताका व्हडले व्हडले तागेले बाप्पा पशी आबो पशी आजो पशी नाजाल्यार ब्रह्मा पशी व्हड राज्य जाय म्हूण सांगून तळी ताका ते मेळटा तुका हे सांगता आनीक देव सांगता तुका हे सगळं तू मेळटलें तुका तू कांय कोरका नाका तू तू वच तुका आनीक तू 36,000 years तू राज्यभार करतलो तुगेले बाप रिटायर जातलो ते एक शास्त्र सांगत आयती म्हळ्यार तू एका रिटायरमेंट हे राज्यभारू काडूक नाजाल्यार तांणी अधिकार ते टाइम जायना फुडें बापा रिटायर जावन दितलो तशीच हांगा उत्तानपाद यो येतलो आनीक तू राज्यभार काडतलो असो म्हूण सांगता तळगी ते सांगून देव अप्रत्यक्ष जाला तळ्ळे अक्क इतलें जालें हाका व्हड व्यसन जाता म्हळ्यार हांव उतलें का सान कार्या बगे देवाक उल्दिलें हांव उतलें मिगे मेटीरियल एन्जॉयमेंट बगे हांव उल्दिलें हें सबाव एक सानच ये ग्लास पीसस कान गेंचे म्हणट देव उतुलकी व्हड उतुलकी मर्सीफुल उतुलकी व्हड काय दिमचे कटे हांव जस्ट मिगेले बाप्पा पशी नाजाल्यार मिगेले आबो पशी म्हूण सांगून तें कान घेवन गेल्लो तळी हांव उत्तुल सानू जाल्लो म्हूण ताका ध्रुवाक व्हड दुख्ख पामता तळी हें सगळें जावन तो वापस गेले उत्तानपादाल घरले कोठारामच्याक तिर्च वापस वतात वापस वचे वाटेर हें सगळं लेखून आसा तळी हाणें सांगिल्लें आसा कोणें महाविष्णून सांग चतुर्भुज रूप जावन आसल्यार भगवंतान सांगिना तुका
तू तिरचे मिज्जल घेतलो तुगेने 36,000 years तू राजभार जावनू तुका हांव वेगळे एक प्लॅनेट कोरलें आसा ध्रुव लोक म्हण सांगून ते वैकुंठा प्लॅनेट म्हणटा चिता ते श्वेत द्वीपारी हांव तुका हें केल्लें आसा जाल्यार तूं थांगा येतलो तूं व्हड हें कांय दुख्ख कांय काडका नाका म्हण सांगून हांव तुका दिता तांगा कसले दुःख मेळना तुका तें फुल्ल आमगेले अष्टक दिक्पाल सगळं तांगा असतं न्ही खगवळेरी तें ताका चुमच्याक ध्रुव लोक चुमच्याक तें सगळं तुका सेक्युअर्ड आसतलो तूं हांगा येवन तूं ध्रुव लोकां आसतलो सगळेरी म्हूण सांगता तो घरकडे वचना पडे तवळी हें सांगन ಧ್ರುವತ್ತ म्हणू उतान पादा मेळता न्यूज तळी थांगा सगळं डेकोरेशन व्हडले हें तें सगळं सुरुची येता सुनीती येता उत्तमा येता सगळें ताका एक्सेप्ट करता ही तो घरला येता घरला येना पडे तो फुडे असलो चेल्लो न्ही 5 वर्षां चर्डूने तो कोण म्हूण ताका मना जालें तो हें सांगिल्लें म्हणटा अतीत जावना जाल्यार ताज्याकय शुद्ध सत्व तो पावलो सांज चड्डून जाल्यार तो रियली फुल्ली मॅच्युअर डिवोटी साक्षात देवाक दिकोलता न्हय तळी आनी ताका वेगळें कांय ना फुल नॉलेज मेळ्ळें फुल नॉलेज मेळ्ळें हांगा हें सांगत कसलें तें देवी देवता आसरी मेळना ती हेल्मेट ताका फुल नॉलेज मेळ्ळें ताका आनीक हाका मेळूनीक बापाक तें उतानपाद ताका रिसीव करूंक एमचे कायरी पासून ते सांगता ताका दिकिलें सुनीती सुनीती ती करता सुनीती एक एकलांक वचून तो पांयां पांय पडता सुनीती दिकून सुनीतीक पांय पडता सुनीती दिकून सुनीतीन सांगून सुरुचीक पांय पडून मागीर सुनीतीक पांयांकಡೆ पांय पडता सुनीतीक ते अम्मा म्हळ्याक अभिषेक केलो म्हूण सांगता ती गेलेची दुद्दान ती गेलेची हें सांगिल्लें म्हणटा तिका ते मोह वात्सल्य ते अम्माले वात्सल्यान गेले हरत्यान तुकून दूद आयलें ते दुद्दान तिका ताका अभिषेक केलो म्हूण सांगता आनीक ताका सगळं जायजल्यांस कोर न्हू अभिषेक कोर न्हू सुनीतीक सगळं गांवकारांनी सगळं तिका व्हडलें हें केलें तुगेले चर्डा दिकिले उतलेची सान चर्डाक कृष्णा दिकिलो नाल्यार विष्णू दिकिल ताणें तूं व्हडली भाग्य केलेली अम्मा तूं म्हूण सांगून सांगता आनीक हाका उतानपाद ताका गांवांत वापस तागेल्या कोठारांत ताका तिचे हाडून हें करता तें डेकोरेशना पासून सगळं सांगताय फुल्ल डेकोरेशन कोरून पॅलस तागे कोठार सगळं डेकोरेट करता पूत आयले संतोषान फुल्ल डेकोरेट करता तागेन बेड नायल्यार तागे घर वॉळ हें तें सगळं फूल पत्र दिवो दिवली तोरण सगळं दवरून हें करता तशी ध्रुवाक तें एक प्राय जमच्यांनीक ताका ती प्राय अर्ली हांव सांगिल्लें म्हणटा ताका तें अधिकार काणू ताका राज्यभार दिमची क्वालिटी ताका हेंच्यांनीक उतानपाद ताका राज्यभार करता आनीक अभिषेक पट्टाभिषेक करता आनीक उतानपाद रिटायर जाता तो फॉरेस्टां वता बाकी तागे लायफ हें करूंक तशी आयची स्टोरी आजी ध्रुवा चरित्र हें कोणाकय जाल्यार ऐकल्यार आमकां आमगेलें दुःख ना जाल्यार आमगेलें हें सगळं उणें जाता म्हूण सांगता आनी तो आद्यमा सांगिलें फॉरगिवनस आनी तुका तें मेळटा
forgiveness. ते सुनीती सांगत चरडा लगी तू ये काय म्हणणाले कुणका तू ये यू हॅव टू फॉरगिव्ह तुगे सुरुची म्हाका तू विसर कशी आमी फॉरगिव्ह करता म्हणून थांगा सांगत आहे मागिरी नेक्स्ट सांगिले इट इज साधू संघ साधू संघ नारदाक मेळ्ळे साधू संघ मेळून ताका साक्षात विष्णू सॉरी ताजे मूर्त डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन ये ध्रुव आले उतलेन स्ट्रॉंग जावन डिटर्मिनेशन दिकून ताका एक नारदा मेळता महर्षी मेळता नारद महर्षीक मेळ्ळू ताका गुरु एज अ गुरु ही एक्सेप्टेड नारद महर्षी एज अ गुरु ते गुरुक मेळता ते डिटर्मिनेशन आमगेल्या लायफान आमी हेंची कोरका म्हणून सांगत आहे आमगे डिटर्मिनेशन जावंका आमकां देवाक प्राप्ती कोरका जाल्यार ताजे मूर्त आमकां गुरु मेळका जाल्यार आमकां डिटर्मिनेशन जावंका आमकां एके स्टेपार आमी डिटर्मिन जावंका जाल्यार मात्र आमकां स्पिरिच्युअल पाथ क्लियर जावन मेळटा नाजाल्यार आमी दुसरी हे जन्म मृत्यू जरा व्याधी तांदू पडता न्ही मात्र न्ही आनी तू सांगल्यार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम आमी तांतू तुकून मोचन मेळका जाल्यार आमी विष्णू प्राप्ती कोरका नाजाल्यार कृष्णा प्राप्ती कोरका कृष्णा प्राप्ती मेळका जाल्यार तुमी डिटर्मिन जावन मुखार वचूंक ते एक मेळ्ळें साधू संघ मेळ्ळें ताका साधू संघ मेळ्ळें मागीर फुल्ल बेनिडिक्शन्स मेळटा ताका खतें तुकून देव ताका फुल्ल आशीर्वाद दिता आणि ताजे उच्चारी आणि मेळूस मात्र आनीक हे ध्रुवाक आनीक नेक्स्ट एपिसोड आसा म्हाका दुसरी तांतू आनीक तागेन ध्रुव चरित्र आसा आनीक आजे रबिलनाथ तो रायू जावन आयलो म्हूण मात्र आनीक तागेलो राजभार पडलो आसा ते नेक्स्ट एपिसोड हांव सांगना तशी आमकां कशी कशी मुखार वचूं काय म्हणून हे चॅप्टर ध्रुव चरित्र इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ते तशीच तू अधर्म म्हणून सांगून आद्यमच येता ब्रह्मा आल्याचर तू तू धर्म आनी अधर्म तळी अधर्मान तुलता हे खूप उसक येता तळ ते खूप येना फुडें आमी कशी कशी कंट्रोल करता म्हणून हे चॅप्टरान तू सांगिल्लें आसा तर ते लगेन आमी हेका मनाक ओरका ब्रह्मालय चरडू धर्म आनीक अधर्म तळी धर्माक आनीक मृषा म्हणून सांगून अधर्म म्हळ्यार कोण इरिलिजियन आनीक मृषा म्हळ्यार चरडू फॉल्सिटी हे दोनी तळी थांग तुकून आमगेले अधर्म कशी की एका आमगेले मेटेरियल लायफ येता म्हणून थांग तुकून आरंभ करता ते लगेन हांव सांगता तळी तांगेल दोग जाण चरडू शरिकूम ते एका बापाले दोग जाण चरडू तमिल्या कसन एका बंद पाळना हांगा तशी एका कॉम्बिनेशन एका आनुनिक भयणी जावन असले कॉम्बिनेशन तांगेन चरडू जावन दंबा आनीक माया इल्युशन ते येता मागीर तांगेल दोग जाण चरडू जावन लोभ आनीक निकृती कन्निंगनेस म्हणून सांगून येता ग्रीड लोभा म्हळ्यार ग्रीड आनीक कन्निंग म्हळ्यार निकृती ते येता तीन दोग जाण चरडू तुकून एंगर आनीक एनवी हिंसा क्रोध आनीक हिंसा येता मागीर तीन दोग जाण चरडू तुकून कली तुकून विकृती म्हळ्यार हार्श वर्ड्स तळी हे सगळं ब्रह्मालय तुकून ते येता हे सगळं इत्याक ब्रह्मान केलं म्हळ्यार आमगेले मेटेरियल लायफ ही आमगेला मनुष्य लोक म्हणून सांगिल्यार तांणी दे वॉन्ट टू एन्जॉय मेटेरियल लायफ सो दे वॉन्ट टू एन्जॉय ऑल द कर्मास or they have to as a punishment they have to enjoy all these things धर्म अधर्म सगळं जावंक तळी हे सगळं क्रिएट करून जाल्लें तळी हे हार्श वर्ड्स म्हणून सांगिल्यार हे आमी अधर्मान तुकून तागेल चरडू तुकून एमचें तळी आमी उल्लोमचें आमी कंट्रोल कशी कोप कंट्रोल करता कशी कन्निंगनेस नाल्यार कशी
असूया कुशुंब नाजाल्यार आमगेले कुसंगायो नाजाल्यार ते सगळं आमी कशी कंट्रोल करका आमी अधर्मा नेर वच्चापणा आमी सुनीती मट कोरका नॉट लायक सुरुची एकेगर कडे सुरुची असते नी आमी सुनीती मट जीव जमका एके मट एके एके घर कडे गेल्यार सुरुची असते नी हा तांकां गेल्यार सुरुची कशी कळी जाली सुरुची तिगेले कर्मफल उत्तमा उत्तमा आनीक अम्माई उत्तमा हंटिंगा गेलोलो हंटिंगा वच आनीक तो रन्नांतू यक्षा अंतू तो जीव वता तागेलो यक्षान ताका हें केलें मारलो तशी ताका सोदून गेलेली सुरुची ती रन्नांतुले उज्जो लागलो रन्नांतू ते उज्जान पणू सुरुची गेली तळी तिगेल ते कर्मा धर्माचेर आसलेल्या कर्मा फलान सुरुची गेली वेरस सुनीती ती अम्मा कुटांत हे पुता कुटांतू चसिलेली तेता अंतू आमी चांग बल्ला सगळं आमी मना कोरता म्हणून सांगताय आमच्या टाइम काळाची व्हेरी सॉरी आयचे क्लास हांव हांगा स्टॉप करता तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद ऐकून बेसलेल्या सगळ्यांक धन्यवाद मिगेली ते एक चूक आसता जाल्यार मिजर श्रम कोरका मिगेले ओप्पम आसलेले सगळं बंधू बांधवालगी हांव श्रम निमगिता मिजेली ते चूक आसल्यार श्रम